नमस्कार. हांव योगिता बेळ्ळारे. आयचे कार्यक्रमाक हांगा ते आयिल्ले सगळ्यांकय स्वागत पावून घेता. कोंकणी भाशांतू सुमार प्रकाराचे कले आसा. नाटक, नृत्य, संगीत आनी जानपद विभाग. हांतू विशेष रितीन ती नांव केलेल्या कलाविदांका गौरव दिवन सन्मान करू कुंदापूर मुलाचे कारवाल घराचे सदस्य डॉक्टर प्रतापानंद नायक SJ हांगेल नेतृत्वांतू आनी माणसोबाण आश्रयांतू 2005 कलाकार पुरस्कार प्रारंभ जाल्ले. हांगा ते अरुणराज रॉड्रिगस नाटक, जॉयल पिरेरा संगीत, हॅरी डिसोजा ब्रास बँड, फादर चार्ल्स वास भक्ती संगीत, अनुराधा धारेश्वर संगीत, संत भद्रगिरी अच्युतदास बेंगळूर हरिकथे, जेम्स लोपेस होन्नावर ब्रास बँड, नोबर्ट गोन्साल्वेस संगीत, फ्रांसिस फर्नांडिस कासिया नाटक, रोशन डिसोजा संगीत, क्रिस्टोफर डिसोजा नाटक, अविल डिक्रूज नृत्य, M गोपाल गौडा जानपद, डोल्ला मंगळूरू नाटक, आयरिन रेबेल्लो वर्डिके वव्यो, अनिता डिसोजा गायन, निहाल तावरो गायन, मेल्विन पेरेस संगीत, अपोलिनारिस डिसोजा गायन आनी रोशन बेळा संगीत हांकां पुरस्कार मेळ्ळा. हे वर्ष कासरगोड चिन्ना म्हण नामधेय घेवन प्रख्यात जाल्ले श्रीनिवासराव सुजीर हांकां नाटक क्षेत्रांतुले वेंचून काडला. नाटक, निर्देशन, सिनेमा, साहित्य, संघटने हे पूर क्षेत्रांतू सकल वल्लभ जावन आसाची आमगेल मोगाची चिन्नमाम. रंगचिन्नारी ट्रस्ट मुखांतर मुखारची पिळगेक नाटक क्षेत्रांतू उत्साह दिवच्याक आनी शिकोवच्याक हांणी सुमार कार्यक्रम करता आसाची. आयज पुरस्कार प्रदान करू कोडयाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्राचे मान्य शासक श्री D वेदव्यास कामत हांगा ते आयलाचे. गौरव अतिथी जावन मस्कताचे श्रेष्ठ कोंकणी कला पोषक आमगेल मोगाचे दट्टू श्री स्टॅनली फर्नांडस, फादर प्रताप नायक आनी आयचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष लुवी जे पिंटो हांकां माणसोबाण कार्यदर्शी रॉनी क्रास्ता केलराय हांणी वेदिकेक आपोवन घेवन येवका म्हण विनंती करून घेता. आमगेल गौरव अतिथी तांकां फुलां गुच्छो दिवन सन्मान करूंक अध्यक्ष लुवी मामा लागीं निमून घेता. हे पुरस्कार विशयांतू प्रास्ताविक उत्तर उलोवच्याक हांव डॉक्टर प्रताप नायक हांकां मुखार आपयता. ह्या वर्सा कलांगणांत वातावरण वेगळें आसा. 2 कारणांक लागून. एक कारण नोव्हेंबराचे 1 तारखेर 2004 वर्सा म्हजी आवय देवादीन जाली आनी 4 म्हयने 5 दिसां उपरांत बापूय देवादीन जालो. 2 तारखेर नोव्हेंबराचे 2 तारखेर म्हज्या आवयची कूड मातयेक लायली आनी असल्या ह्या पवित्र दिसा ही कार्यावळ हांगासर जाता. दुसरें कारण इतलीं वर्सां चुकानासतना हे कार्यावळीक हे माचयेर आसपी एरिक ओझेरियो दिसाना म्हणजे तो ना अशें हांव म्हणना. तो आसा, कलांगणांत आसा, माणसोबाणाच्या कार्यावळींनी आसा, ताच्या संगितांत आसा, ताच्या घरच्यां थंय, ताच्या इश्टां थंय आनी अभिमानी थंय एरिक जियेता. आज तो हांव ताका आतां एरिक म्हणटा. तो जिवंत आसतना ताका एरिक बाब म्हणटालो. आतां हांव ताका म्हणटा एरिक कलासागर. कलेच्या सागरांत तो एक जाल्लो आसा. आनी असल्या वेळार मानेस्त श्रीनिवासराव उर्फ कासरगोड चिन्ना हाका हो पुरस्कार फावो जाता. कारवाल घराण्या तर्फेन हांव तांकां अभिनंदन पाठयतां. आनी हे फुडें
कलेची सेवा करूंक देव तांकां बरी भलायकी दिवं म्हूण मागता. पुरस्कार कलाकाराक दिल्ली मजुरी न्हय. पयशांनी कलाकाराचें मोल बांदूंक जायना. ह्या पुरस्काराचो ऐवज ल्हान 50,000. कलाकाराक 50 लाख दिल्यारय उणें अशें म्हाका दिसता. पूण ह्या पुरस्काराक म्हत्व इतलेंच येता तें कारवाल घराणें दिता वा मांड सोबाण दिता हाका लागून न्हय. पयशे आसल्यार कितलेय दिवं येता. हे मध्यम वर्गाच्या लोकां कडल्यान भीक म्हणल्यार बरी मागून एकठांय केल्ले हे पयशे देखून ह्या पुरस्काराक एक विशिश्ट स्थान आसा. आतां हो पुरस्कार कितलीं वर्सां उरतलो म्हाका खबर ना. एरिक उजेर ना पूण मांड सोबाण फुडें वेता. हांव आसासर हो पुरस्कार आसतलो. म्हजे उपरांत हो पुरस्कार कलवार घराण्या तर्फेन आसतलो वा आसचो ना हें सांगूंक म्हाका जावचें ना. पूण कितेंय जावं मांड सोबाण व्हरते उमेदीन हातांत दुडू ना जाल्यारय दर वर्सा ही पुरस्काराची कार्यावळ मांडून हाडटा आनी आमकां कारवाल घराण्यांक पुरतो सहकार दिता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या पुरस्काराक हस्तांतर करूंक श्री वेदव्यास कामत आमचेच कोंकणी मनीस हाजर आसात. तांकांय हांव ते आयले देखून देव बरें करूं म्हणटा आनी हे कार्यावळीक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बरें मागता. धन्यवाद सर. चिन्नमामाक वेदिकेक आपोवन सन्मान आसनाचेर बैसोवच्याक म्हण अध्यक्ष लुई मामा लागीं हांव नेमून घेता. सन्मान पत्र वाजूच्याक मुखार आपयता मांड सोबाण खजानी सुनील मोंतेरो. मांड सोबाण कारवाल घराणे कलाकार पुरस्कार 2025. कारवाल घराणे आनी मांड सोबाणाच्या जोड आसऱ्या काल कोंकणी सादर कला क्षेत्राक म्हत्वाची देणगी दिल्ल्या कलाकारांक मान करूंक पाठोवचो 21व्या वर्साचो कलाकार पुरस्कार श्रीनिवास राव एस म्हणजे कासरगोड चिन्ना हाका हस्तांतर करच्या वक्ता अर्पूंचें सन्मानपत्र. नटनांत भांगरळ्या पदकासवें DFA पदवी जोडून कोंकणी, कन्नडा, तुळू, मलयाळम आनी इंग्लीश भासांच्या 400 वयर नाटकांनी नटन करून नाटक बरोवन निर्देशन दिवन नाटक क्षेत्राक उंचाय दिल्ले खातीर आकाशवाणी दूरदर्शनांत आपली प्रतिभा दाखोवन लॉरी नाटक, गीत संगीत रथ, यक्षतेरू, कन्नड स्वरा, मोने अभिनय इत्यादी प्रयोगांचे 100 प्रदर्शनां करून लोकां मेरेन नाटक क्षेत्र वेल्ले खातीर सिनेमा निर्देशन तशें नटन्यांती हात भोंवडावन उजवाडू चलचित्राक 2011व्या वर्साचें उत्तीम प्रादेशीक चलचित्र म्हणून मान जोडून आनी साहित्यांती आपलो हात भोंवडावन काणयो अनुवाद करून साहित्य क्षेत्र फुलयल्ले खातीर कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष जावन जायतीं कार्यां घडोवन हाडून कोंकणीच्या सर्व समुदाया मदें भाशाभिमान वाडोवचो वावर केल्ले खातीर कोंकणी सादर कला क्षेत्र सोभोवंक मुखले पिळगी थंय कोंकणीची वोड वाडोवंक केल्लो निरंतर वावर वळखून 21वो कलाकार पुरस्कार दिवन मान करूंक संतोष पावता. 2 नोव्हेंबर 2025 कलांगण मंगळूरू. मनाधिक दोतोर प्रताप नायक SJ प्रतिनिधी कारवाल घराणे. लुई J पिंत अध्यक्ष मांड सोबाण. हे सन्मानांतू 50,000 रुपये, शॉल, फुलामाळो, फलवस्तू, स्मरणिके आनी सन्मानपत्र आसता. वेदींग घेत आशिल्ल्या गण्यांनी सन्मान निर्वसोवका म्हण विनंती करता.
आता एक फोटो सेशन करू. हांव कारवाल घरचे सदस्यांक वेदिके वयर येवका म्हण विनंती करता. आता चिन्न ममल बायल अनिता राव तुमकां वेदिकेक येवका म्हण विनंती करता. आता माणसोबाण समिती सदस्यतांनी वेदिकेक येवका म्हण विनंती. चिन्नमाम आता कुशींत तुमी एक आमगे लागीं 2 उतार उरलो म्हण विनंती करता. सर्वांक नमस्कार. मिगेल मलगड भाव केन्नाय कोंकणी स्वपन पळयतची कोंकणी भाशा संस्कृती साहित्य जानपद आनी संगीताची तागेले श्वास जावन जीव खेळयलेलो एरिक ओजारियो हांगेले आत्माक हांव शांती मागता. कोंकणी जानपद संगीत नाटक असल कार्यक्रम निरंतर जावन करून कोंकणी कितले प्रोग्राम 200 चिल्लर नहीं 287 निरंतर जावन करतची कोंकणी संस्कार जिवंत जावन दवरले मांड सोबाण हाजे सर्व सदस्याक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगून देवाल्या मागता. आमगेल मालगड्यान आमकां दिल्लेली व्हडली आस्ती म्हळ्यार दुड्ड न्हय भाशा. तांतूय आमी कोंकणी भाशेंत जन्म आयल्याक आमी अभिमान पावका आनी 7 जन्मांतूय अकस्मात जन्म आसल्यार आमी कोंकणी जावनूच जन्म येवका म्हूण देवाल्या मागोवका. आजी मांड सोबाण आनी कुंदापूरच्यांनी दोगांय मेळून म्हाका कलाकार प्रशस्ती दिला. तुमकां सर्वांकय हांव देव बरें करूं म्हूण सांगून देवाल्या मागता. खंयचेंय काम प्रारंभ करचें भारी सुलभ जाल्यार ते वाड्डोवन मुखार व्हरचेंच पळय आनी ते मुखावयल पिळगेक हस्तांतर करचेंच पळय ते एक भारी व्हड जबाबदारी. इतले वर्स निरंतर जावन कोंकणी खातीर काम करतरी आतां मुखावयल पिळगेक तयार करून हाडलेलें हें मांड सोबाण काम तांकां एक व्हड हांव सलाम सांगता. भाशा केन्नाय एक वैषम्याक कारण जावचें. भाशा आमकां ओट्ट कोरता. हांव कासरगोडांत वाडयलो थंय जन्म आयलो. मिगेल मातृभास कोंकणी. हांव मिगेल नाटक प्रारंभ केल्लें तुळू भाशेर. कन्नड भाशेर MA केलें. डिप्लोमा इन फिल्म एक्टींग केलें. मलयाळम भाशे दुखून कितलींकी नाटक हांवें कोंकणी भाशेक तुळू भाशेक तर्जूम केलें. हांव भाशा द्वेशी न्हय. अनेक भाशे लोकांक मोगान पळोवचे नमूने स्वभाव म्हाका कासरगोडाचे ते मातयेन शिकयले. कोंकणी भाश उलयतले 42 पंगड असं म्हणटा जी 50 पंगड 50 पंगड अशा काही पुरो 3 धर्माचे लोक असंचे म्हणटाचे. हांकां पुरो ओटू पळोवच्याक आमकां जाल्ले वेळ मेळयले प्रश्न पळयल्यार आमकां पळोवचें जायना. हांव कोंकणी अकादमी अध्यक्ष जाल्ले टायमार घर घर कोंकणी म्हणलेले कार्यक्रम मांडून हाडून 40 पंगडा लोकांचे घर वचून पळयले. तांगेले घरा उदक पिलो. आमी अभिमान पावका की इतले लोक आमगेले आसल्यार विंगड विंगड बोली विंगड विंगड म्युजीक आमगेले कोंकणी लोकांत आसा. असल एक भाशा जगतांतू विंगड खंयचीय ना कोंकणी सोडल्यार. जाल्या निमित्त आमी विंगड विंगड संस्कार आसल्यार आमी ओटू मेळनाचे ते भारी मुख्य. कोंकणी नाटका क्षेत्र अंतू काम केलेल्या क्षेत्रांतू लोकवेदांतू साहित्यांतू सिनेमांतू संगीतांतू कितली
क्षेत्रांत तो काम केलेलो कोंकणी लोक आसा आमी. वी शूड बी प्राऊड. आमगे लोक कितले जन आसांची म्हूण सांगून 35 वर्स नंतर हांव गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्यान उलोवचें एक कोंकणी सिनेम केले उजवाडू. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक फर्स्ट GSB कोंकणी सिनेमा आयले आमगेले भाशेन. जाल्यार कितले लोक कोंकणी लोकांनी ते सिनेमा पळयले. तुळू सिनेमांत कितले प्रोडक्शन्स जाता. इतले खातीर आमगेले कोंकणी लोक इतले सिनेमा कोण आमगेले लोक पळयना. चांग सिनेमा न्हय म्हूण न्हय, तुळू सिनेमा वायट जाल्यार पळयनाच पळय, पळयताची. म्हळ्यार आमी भाशेक दिवचे नमुन्याचे प्रोत्साह न्हू प्रो म्हणलेल्या कारणाक मात्र हांव सांगता शिवाय ते दुखेस त्या खातीर भंय. आनी एक कोंकणी सिनेमा करतना कोरका की नाक्की हातांत कोण दूड गेल्यार कशी म्हूण सांगून जाल्यार म्हाका भंय नाशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार हांव कोंकणी उजवाड सिनेमा करतरी तूं सलवतना कोंकणी लोकांना म्हाका तूं भिव नाका रे म्हूण सांगून म्हाका नश्ट जाल्लेले दूड दिलेले कोंकणी लोकांनाची. जाल्यार जकान पळोवका न्हू नाटक सिनेमा. सो तसलें एक दुख्ख म्हगेल्या मना भितर आशिल्ली. हांव कोंकणी एकाडमीचे अध्यक्ष जातना हो कासरगोडच्यो हाका कोंकणी एकाडमी अध्यक्ष कोरूनचे मना भितर वयलें आशिल्लें दूख सांगिल्लें हांवें. काम केल्ले लोकांक मर्याद मेळटना आमी तांतूं जळकपिशी बगूनच आमगेले शत्रू असो कोंकणी काम करतवे चांग काम करतवे आमी ताका ताटी वटून सपोर्ट करता. तसले एक संस्कार आमकां कोंकणी भास शिकयता. हांव कोंकणी भाशेचे चॅरमॅन जावका एकाडमीचे चॅरमॅन जावका म्हणले फुडले केलो लोकांना हांव जावच्या नज म्हूण सांगून सायन सुरू केले. दे कलेक्टेड सायन अँड हँड ओवर टू द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटान निमगेले चिन्नान कसो चूक केला. कासरगोडा जन्म आयल चुकवे. 1956 कासरगोड कर्नाटकाचे भाग जावन आशिल्ले. भाशा वार प्रांत रचन जातले थोडे आमकां केरळा केले बेळगांव काडून आमी घेतले महाराष्ट्रांत. क्वायट नॅचरल. जियोग्राफिकली वी आर इन केरळा बट कल्चरली माय मदर टंग इज कोंकणी अँड आय एम प्राऊड दॅट आय एम ए कोंकणी फ्रॉम मँगलोर. जाल्यार इतले वर्स हांव केलेलें कोंकणी काम भाशांतर केलेलें इतलें केलेलें नाटक सिनेमा हे पुरो कोंकणी काम करून एक एकाडमीक जुजुबी एक अध्यक्ष स्थाना खातीर जातना चिन्न माम आमगेलें न्हय म्हूण सांगून केलो जनान म्हणलें आय डोंट केअर. म्हगेलें काम म्हाका म्हगेलें हांव नमगेलें देवान म्हाका रक्षण करून दिलें. जाल्या निमित्त म्हाका कसलें कांय बेजार ना त्या विशयांत. म्हाका रॉय बाब म्हगेलो ओटो आशिल्लो. हांव एकाडमी अध्यक्ष जाल्ल्या टायमांनी स्टॅनली आशिल्लो, रॉय आशिल्लो, वितोर आशिल्लो, पिंटो आशिल्लो, लॉरेन्स आशिल्लो. कोण नाशिल्ले कोण ना. कर्नाटक गव्हर्मेंटान कोंकणी एकाडमींत 30 लक्ष रुपयाचें पुस्तक प्रिंट केलें वेदव्यास. 30 lakhs. आमगेलें सरकारा वेवस्था तुका म्हणलेलें मूल्यांत पडलेलें बुक्स 80. हांवें निमगेलें रिजिस्टर कसलें हें म्हणलें बुक्स म्हणलें तें म्हाका गोतस कसलें दवरलां हें हांगा कसो करचें आमकां प्रिंट करून मात्र रायट आसचें दिवचें रायट ना. हांव गव्हर्मेंटा लेटर बरयलें आनी हांवें रिक्वेस्टेड देम हे बूक कसलें दवरला वाजूक कोण वाजूक चेडवान मुखावेल पिळगेक. इमिडिएटली हांव रॉयल म्हणलें रॉय आमी एक आयडिया करुया हे बूक पुरो स्कुला पेवया. कोंकणी साहित्य रथ म्हूण सांगून एक रथ केलो आमी. रॉय वॉज द बिहायंड द पावर. आमी पुरो ओटू मेळ न्हू स्टॅनली आमी पुरो ओटू मेळ सांगून 30 लक्ष रुपयाचें बूक 30 कोंकणी इन्स्टिट्यूशनां फ्री जावन वांटले. एक टायमार विरोध केलेले लोक आशिल्ले ते पुरो म्हगेलो ओटो आयले चिन्माम काम करुया. हांव सांगलें काम करुया अरे कोंकणी वरले लोकांक इतली पुरो वेवस्था ना. 3 धर्म ना आमकां 3 धर्म कॅथलिक्स म्हणा वायट्स हिंदू कितले जन हे पुरो सेरून आमी कोंकणी काम करता म्हणलेल्या कारणा खातीर आजी 2, 3, 4, 5, 10 इन्स्टिट्यूशन्स कोंकणी काम करतले. तांणी पुरो करचें काम खंयचें म्हणलेलो प्रश्न. तमीळ न्हय तेलुगू न्हय तांणी पुरो करचें कोंकणी कामच. एक विशय आमी सत्य आशिल्लो सत्य म्हणून सांगता
कॅथोलिक क्रिश्चन्सान बरयले तितले बूक वेदव्यास विंगड खंयच्या लोकांनी बरयली. हांवें कोंकणी अकादमी चेअरमॅन आशिल्ले त्या वेळार पुरो पळयलें इतले खातीर बरयली म्हणून ना. तसले एक आमी एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट कर न्ही तांकां. बरयली म्हळ्यार बरयला जाल्यार चड बरयलेलें तांणीच ॲक्टिविटीज कल्चरल ॲक्टिविटीज प्रत्येक चर्चा तांगेले प्रोग्राम्स ह्या त्या कोंकणी खातीर तांणी केल्ले वावर ते ना म्हूण सांगू कोणाकय साध्य ना. ते आमी ओपून घेवका पांय पक्कने आमी नातल्यार सत्य केन्नाय सत्य व्हरताचें. तसले काम सर्व लोकांनी आमी मेळून आमी कोरका म्हणलेलीची म्हगेली एक आशा. सुमार कोंकणीचे नंतर विंगड भाशेचे लायक बुक्स आसा आमी कोंकणीक हे तर्जूम करचे नमुन्याचे काम कोरका म्हूण म्हाका दिसता. म्हाका चड कसलें सांगू ना. सान जीवन व्हड काम कोरका आमी तेकडे कडेन पळोवचे भितरी मनीस ना. एक फॅमिलीचे 5 जण एक बसार बसून रप्पांनी उज्जारून लासून वताचे. त्या जेड्यान तुवें सान जिवनांत काम कोरका. दोनी दोळे सामके देवान दिला. दृश्टी एक दवरका आमी कोंकणी म्हणलेले ते केन्नाय विसरूं नजे. हें स्लोगन सुका आमगेलें कण्णू बेरे नोट ಒಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು म्हणलें म्हणकेची आमगेले दृश्टी दोनी दोळे एक दृश्टी आमी कोंकणी म्हणलेले हे कल्पना आमी केन्नाय कोरका. आमी अभिप्राय व्यत्यास आसल्यार एक प्लॅटफॉर्म करया परस्पर बसून उलोवया. आमी एक उडगास दवरका हांव म्हणलेलें आमगेले मनांत आयल्यार आमकां डेवलप जावचें जायना. हांव न्हय आमी म्हूण सांगून आमी आसल्यार मात्र कोंकणी व्हरता म्हणलेलें आमी सत्य दवरता. आमी पुरोजान लेखून कोंकणी वाडोवया कोंकणी उलोवया कोंकणी बरोवया कोंकणी शिकोवया. इतलेंच न्हय कोणा खातीर हें कोंकणी खातीर. एरिक बाब आशिल्लो श्रूड मॅन ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ आसा उलयतना पिवन न्हय. ताका पळयल्यार ಕೆಲವು जन जायना आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार ताका गोत आसा ताका एक ड्रीम आशिल्लें सपन आशिल्लें कोंकणी अशें कोरता म्हूण सांगून तागेलें सपन जालें की वन फायन डे गुड नायट म्हणलो. तांकांच तो इज हियर ओनली. बट तागेलें तें ड्रीम केन्नाय तशीची सत्य न्हू. डायरेक्ट कोण उलयता पळय ताका केन्नाय शत्रू चेडची. ते वेदव्यासाल निमणी वेदव्यास पक्का तोंडा मारल्या म्हणके उलयता बट तें सत्य आसता. जाल्या निमित्त पळयल्या ಕೆಲವು जन जायना. आवय तशीची डायरेक्ट म्हणटा एरिकूय तशीच इन्स्टिट्यूशन वाडयता तें पुरो इट इज क्वायट नॅचरल. बट आमगेली एम मात्र कोंकणी आसूं. हांव नमगेलेले वरदराज वेंकटरमणानी देवाले मागचे एकच आमगेले कोंकणी लोकांक एक सद्बुद्धी दी. एक प्लॅटफॉर्मार बसून आमी कोंकणी खातीर पुरो जनान बब्बावशी ओटून पटोवन दवरचें न्हू म्हणे काल येवो देवा. तशीपणी आमगेले कोंकणी भाशा आमगेले संस्कार आमगेले गट्टी जावो म्हूण देवाले मागता. आनी पिंटो तुगेले नेतृत्वार हे मांडसोबाण आनीकय मुखार चांग जावो. म्हगेले 3 नाटक हेच प्लॅटफॉर्मार जाला. हांव एकलो नाटक हांगा केला कर्माधीन नाटक केला भायर म्हगेलें गांटी नाटक 3 नाटकांकय म्हाका एरिक बाबान आपोवन अभिप्राय व्यत्यासच म्हाका ताका बट हांगा आपोवन म्हाका नाटक केला. दॅट इज द ब्रॉड मायंड. कोंकणी खातीर तसलें कांय ना. पॉलिसी मॅटर विंगड आसा म्हगेलें तागेलें बट आमी ओटूचे एक भावशी आसून कोंकणी काम करचे खातीर म्हाका प्रेरण शक्ती दिलेलो बस्ती वामन शेणे आनी आमगेले एरिक बाब ते केन्नाय आमी विसरूं नजे म्हणलें सत्य सांगून म्हाका एक प्लॅटफॉर्म करून दिलेले खातीर मागीर एक कलाकार म्हाका शाल घाल्ला म्हगेले बायले तिणें तें नांव म्हणलें म्हाका नांवें म्हणटा तें दुड्ड तूं काडी म्हूण सांगलें. तशी हांव म्हगेले बायले खंय व्हरचें म्हूण ना कासरगोडची बायल रे वेदव्यास हय. तशें हांव म्हणलें यो तूं हांगा येता वेदव्यास येता पुरो जनातांची म्हूण सांगून आज म्हगेले फिल्म प्रोड्युसर्स शशिभूषण श्रीनिवास कासरगोडा देखून केलो फ्रेंड्स पुरो आयल्यांचे अशोक यशवंत बोळूर आनी पुरो आयल्यांचे म्हगेले ड्रामास पुरो आय एम रियली प्रावड. आनी सर्वांक देव बरें म्हणटा केन्नाय मांडसोबाणाचें खंयचें काम आसल्यार जस्ट गिव मी ए कॉल चिन्ना वील बी हियर डोंट वरी. केन्नाय आसता तुमगेलो म्हूण सांगून बरी हाजे खातीर न्हय बरी जेवणा खातीर येवची न्हय ॲज ए वॉलंटियर आय एम रेडी. कोंकणी काम करतना आय एम ए स्वयंसेवक. एक्चुअली आय एम ए स्वयंसेवक बट कोंकणी स्वयंसेवक जेवणाक घेवच्याक तयार आसा म्हूण सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण चंदू उलयलें तुवें तें थँक्यू. चंदेस न्हय थँक्यू देव बरें करूं.
मस्त धन्यवाद मामा. तुम्ही मनांत देखील सत्य जेव म्हणा देवाला मागून घेता. स्टॅनली फेर्नांडस हांगेल प्राय 78 जाल्लारे आतांच्या तरणाट्यांक लज्जी करची मंकी आरोग्य आनी उत्साह घेवन आतांय काम करता आसाची. हाणी मस्कतांतू कोंकणीची एक व्हड रायबारी. आमचे गेले खंयचेय कोंकणी जण हांग ते चमकलारी आनी कितलेय व्यस्त आशिल्लारी हांगेल कामा मद्यंतू पुरसोत कोरून तांगेल कामाक प्रोत्साह आनी सहकार दिताची. माणसोपणाचें काम खंयचेय आसूं तांगेल सहकार केन्नाय आस. आतां तांणी मुखार येवन एक 2 उतर उरलो काम म्हण निमगून घेता. कारवाल घराणे आनी माणसोबान 21वा कला पुरस्कार विजेते मानेस्त कासरगोड चिन्ना मानेस्त वेदवास कामत कारवाल घराणे प्रतिनिधी दोतोर प्रताप नायक माणसोबान अध्यक्ष लुई पिंत विधीचे आनी सभेचे सोबच्या सर मानेस्त आनी मानेस्त्रिणीक देवाच्या आशिर्वादांनी बरली सांज मागता. देव बरी सांज तुमकां समेस्तां. मंगळूर कथोलिक केंद्र मस्कत आनी मस्कतांतल्या आख्ख्या कोंकणी प्रजे तर्फेन पुरस्कार विजेत कासरगोड चिन्ना हांकां शाबसकाचे तुरे पाठयता. कोंकणी भास साहित्य कला आनी संस्कृती आमच्या तावन आमच्या पिळगेक सांबाळून व्हरच्या ताच्या वावरांत आनी फळादीक योजनांत जैत लाबून दी म्हूण मागता. माणसोबान कोंकणी भास कला आनी संस्कृती जोगासाणेन सांबाळून व्हरच्याक कळमी नासतना वावुरचो कोंकण कार्यावळीचो बळादीक आनी नवाडीक संस्थो हो संस्थो उबे करूंक ताका सांगात दिल्ले. हे संस्थो स्थापक गुरकार एरिकबाब आज आमच्या संगतान ना जाल्यारय हो संस्थो उबो करूंक ताका सांगात दिल्ले. प्रस्तुत अध्यक्ष लुई पिंटो तशेंच माजी अध्यक्ष रॉय कास्टेलिनो जोकिम स्टॅनी आल्वारीस आनी कार्यकारी समिती हे संजय सांगाताय मेळून ह्या संस्थ्याक आनीकी उंचल्या मस्तार व्हरतले आनी एरिकबाबाची जायतीं अधुरी सपनां खरी करतली म्हणलो भरवसो म्हाका आसा. तांच्या मुखल्या सर योजनांत जैत मागता आनी मस्कतांतल्या कोंकणी लोकांचो सहकार बसयता. लांब जिवो माणसोबान लांब जिवो आमची कोंकणी भास. आयच्या कलाकार पुरस्कार कार्याक हजर जावंक म्हाका आपोवन दिल्ल्या माणसो अध्यक्ष लुई बाबाक देव करून म्हणटा. देवाचे विशेष विस्नार आशिर्वादा माणसोबान संस्थेचेर मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. धन्यवाद स्टॅनली सर. आतां आमगेल शासक श्रीमान वेदव्यास कामत हांणी 2 उतर उरलो का म्हण विनंती करता. सर्वांक नमस्कार. माणसोबान कलाकार पुरस्कार 2025 पुरस्कार घेतील तसले आमगेले आत्मीय आदरणीय एक विशेष साहिती सिनेमा निर्देशक जावन भारी एक व्हड रितीन कोडूक दिलें तसले कासरगोड चिन्न मामाक एक विशेष जाल्ले अभिनंदन कार्यक्रम जाला पुरस्कार दिला. तांकां अभिनंदना शुभाशय करतकी तांकां विशेष जावन देव बरें करो म्हूण सांगून ह्या संदर्भाचेर सांगता. एक कलाविदांक विशेष जाल्ले एक अवकाश कोरका तांतूय कोंकणी कलाविदाक कोण कोण कोडुगे केला कोण कोण सहकार केला तांकां एक गौरव कोरका म्हळ्या दृश्टीर हे कार्यक्रम निरंतर जावन चलता. आजी म्हाका कळलेल्या प्रकार 287ನೇ एपिसोड प्रति म्हयनो म्हणकी एक कार्यक्रम हांगा चलता आसा. कोंकणी खातीर कोण कोण सेव केला काम केला ते नाटकार रितीर अशें पुरो ना विंगड विंगड रितीर कोडुगे केले तसले तांकां एक गौरव दिता तसले तांकां पळोवन विशेष जाल्ले सन्मान करून तदनंतर विंगड विंगड कार्यक्रम जोडसून घेवन मस्त चंद रितीर हे कार्यक्रम जाता आसा. हांव उलयताची एरिक रोजारियो मामाले विशय सांगूंक जाल्यार हांव मस्त सांगू.
हांव मस्त सांज दुखून स्कुला दुखून तांगेलें नांव आयकलां. कोंकणी विचारक तांगेलें काम केलेलें काम आयकलां बट पळोवन अनुभव ना. जाल्यार तांगेलें काम विंगड विंगड संदर्भाचेर तांणी केलेलें काम आयकून घेवन कोंकणी भाश वर्का म्हळ्यार खातीर नित्य निरंतर जावन तांणी दिलेले तसले कोडुगे आज ही मांड संभाळ संस्था जावन बरी यशस्वी जावन कोंकणी भाशे खातीर कोंकणी साहित्य खातीर निरंतर काम करता. सांगतना प्रताप नायक हांणी सांगलें कशें जालें म्हळ्यार आज तांणी हांगा ना जाल्यार तांगेलें विशेश जाल्यार प्रेरणा तांणी दिलेलें मार्गदर्शन आमकां आसा. त्या मार्गदर्शनाचेर कोंकणी भाशेंत नित्य निरंतर कार्य करता जाता आसा म्हळ्यार बारी खुशी. पिंटू म्हाका भारी आत्मीय फ्रॉम मेनी इयर्स म्हाका भारी आत्मीय प्रत्येकांतू म्हाका पूर्ण रितीन सहकार दिलेले. पिंटू मामाले नेतृत्वात ह्या संस्था मुखार चलता आसा. ताणें आयले कुडले एक उतर सांगलें मुखार सुनू हांगाची आमी घेतिल्ल्या जाग्यांत आनीकय एक व्हड प्रोजेक्ट सगळे जावचे आसा. ह्या व्हड प्रोजेक्टाक विंगड विंगड रितीर कोडुगे घेवं तशी मेळट तशी नाना रितीर काम करता तशें जावो ताका कोंकणी भाशे खातीर हें मानसोबाणाचे संस्था निरंतर कोडुगे करता अश्यो. कासरगोड चिन्न मामान सांगिल्लें सत्यच. आजी मंगळूर येता चलता जाल्यार एक शहराक मस्त वर्स तुकून एक हे गांव वड्डोच कितें कोंकणी समाजाचे व्हड कोडुगस विंगड विंगड रितीर कोडुगे करताचे. एक 100-200 वर्स तुकून हे मंगळूर हे करावळी कर्नाटकांतू व्हड कोडुगे कोंकणी समाजाचे आसा. तांतू इन्स्टिट्यूशन जावन अशें बरो ना विंगड विंगड ऑर्गनायजेशन जावन अशें बरो ना विंगड विंगड रितीर कोडुगे दिलेले हांगेले पुरा व्हड कोडुगे आजी आमी जबाबदारी जावन मुखार व्हरता जाल्यार एक संदर्भ. ताजेवन साहित्यांत कलाविदांक मस्त अवकाश मेळ्ळे जाल्यार तांणी कलाविद जनाल मनांत निरंतर जावन व्हरतात. आजी कासरगोड चिन्न मामाले मस्त विंगड विंगड नाटक अशें बरो ना विंगड विंगड संदर्भाचेर तांगेले साहित्य खातीर केलेलें काम अशें बरो ना एरिक रोजारियो मामान केलेलें काम ना साहित्य घोस्कर केलें जाल्यार तांगेले विशेश जाल्यार कोडुगे अशें बरो. हें निरंतर आमगेले युवा पिळगेक वचूंक नेक्स्ट जनरेशनाक कळका हे भाश उरची तशी. आज हांव एक विशेश जाल्लें एक हें केलें म्हळ्यार आज ही लोकसभेंतूय आफ्टर इंडिपेंडन्स 75 years जाले नंतर लोकसभेंतू यू कॅन स्पीक इन कोंकणी. बिफोर दॅट म्हळ्यार गोवा तुकून आयल एनी MPs इफ दे वॉन्ट टू टॉक इन कोंकणी दे कॅन टॉक. that the instrument will convert in English or Hindi. But ह्या रितीर कोंकणीक विशेष जाल्ले अवकाश दिवका. कोंकणीन तुमी सांगिल्लें म्हणकीची आमी कोंकणी उलयता सोडल्यार ताजे भाशे घोस्कर खंय एक कडेन ताजी लिपी ना ताका अवकाश मेळटा जाल्यार वेवस्थेंत आमी ಒಟ್ಟು जावन निरंतर काम करता जाल्यार सुका ಒಟ್ಟು जावन काम केल्यार कोंकणी भाश वर्त तशेंघोस्कर नाना रितीर निरंतर जावन अवकाश जाता. म्हाका आज उडगास आसा. हांव लास्ट टर्मांतू आज कोंकणी भवन नवें बंदूचे आमगेलो जगदीश पै मामा आशिल्लो तो आर्थाक कारकळचो आर्थाक आमगेले मध्य ना. बट ताण अध्यक्ष जावन आसतना हांव एक त्या बिल्डिंगाक एक 3-3.5 कोटी रुपया डेव्हलपमेंटाक हाडून कोंकणी भवन जावन आतां ऑलमोस्ट अंतर आसा. ताजे नंतर आनी थोडे शॉर्ट फॉल आसा. त्या शॉर्ट फॉलाक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्यार गव्हर्मेंटा तुकून आनी काही न्ही मुखारसून येताले. ಒಟ್ಟು हे कोंकणी भवन कंप्लीट जावन ते खंयचे जाती मत धर्माचे आसो बट भाशे वरत तशेंघोस्कर ताका ते कोंकणी भवन उपयुक्त जावं तशें जावका. तशी हांव आयकलेलो आमगेलो रॉय कॅस्टलेनो मामा तांगेले मलगड्यान पुरो हांगा आशिल्ले तांगेले मलगड्यान गेले तांतू हाका विशेष जाल्ले मांड सभणाक तांगेले कुटुंबाचे कोडुगे आसा म्हळ्यार आयकलो. आय डोंट नो पट्टी मे बी रॉंग ऑर रायट आय डोंट नो. सो कोंकणी उलोवचेघोस्कर कोंकणी समाजाच्या ह्या वेवस्थेक तांगेले कुटुंबाचे व्हड कोडुगे आसा. हाजी तेन्ना पळयतना आमकां कशें कितें दिसता. बट आयचे दिवसा पळयल्यार शक्तीनगर ह्या नमुने इम्प्रुवमेंट जावन आसतना हाजी खंयचे एक पळयतना ते क्रोर्स ऑफ क्रोर्स जाता. क्रोर्स तें तसले एक व्हड मन दिवन तांगेले कुटुंबाच्यान केलेलें आसा. तशी ती तांगेले पुरा कोडुगे
आमी उडगस दवरताची नित्य निरंतर जावन आमगेले हे कार्य कोरया मुगेले निमित्त कसन सहकार आसा तुम्ही सांगिल म्हणकीची तुम्ही एनी टायम 24/7 कोंकणी भाशेकोस्कर एक विशेष जालेले तुम्ही काम करतना वेदव्यास कामात एकलो कोंकणी मनुष्य हांवूय तुमगेलो वाटता आसा तुमकां ऑलवेज गव्हर्मेंट मे डिफर व्यवस्था विंगडे वयचे बरो मॅनेजमेंट डिफरन्स वयचे बरो हे पूरा अशें बरो बट भाशेकोस्कर मस्त जन 4 जन वाटता आसतना तांगेलो वाटता हांव एकलास तुमगेलो वाटता म्हणून तुमी उडगास दवरून घेवन खंयचेय काम खंयचेय संदर्भाचेर हांव हें काम तुम्ही करा तुमकां संपूर्ण मुगेल सहकार आसा म्हूण सांगताची आनी मुखारी नित्य निरंतर म्हाका बदल सांगता जाल्यार कलाविदांक विशेष जाल्यार गौरव दिवका कलाविदांगेलो कश्ट कसो आसा हाजे बगे थोडे म्हाका अनुभव आसा तेजे न्हू त्या कलाविदांक आजी हे एक अवकाश आसलेक तांकां व्हड कसो दिला म्हणल्यार पशी तांकां रेकग्नायज केल्यार तांकां जेवलो तितलो खुशी आनी खंयचें ना आजी तुमी चिन्न मम्मा रेकग्नायज केल्या वरीची तसो जाल्यार कार्यक्रमान तूं मुखांतर निरंतर जावो म्हूण सांगताची तुमकां मुगेले हृदयस्पर्शी अभिनंदन आनी मानसोबान संस्थेक मुगेल निमित्त कसल सहकार आसा तुमी कसन सांगताची आय एम देर हांव करता इन कसो सांगल्यार कोणे तरी करना म्हणून सांगल्यार वाडना तुमी म्हाका सांग हांव करता दॅट इज माय somebody will tell ना you won't do म्हणून सांगू पुरो don't you leave that तूं एक कॉल कर I will do it so this is my promise I will make here and thank you very much God bless you धन्यवाद सर तुमगेले प्रोत्साह उतराक मस्त माणसोबण कार्यक्रमाचे प्रोत्साहक जावन केन्नाय सहकार दिवचे आनी कलाकुल 2024-25 वर्साचे सहपोषक जावन आशिल्ले श्री मायकल डिसोजा हांकां एक फुलागुच्छ दिवन मान दिवन स्वागत कोरका म्हण अध्यक्षा लागीं विनंती करता माणसोबणाचे फुडें तकून अभिमानी आनी होडदानी जेरी पिंटो खतर आज अप्रुपान हे कार्याक पावलाची हांकां अभिनंदन करू एक फुलागुच्छ दिवन मान कोरका म्हण अध्यक्ष लागीं विनंती करता आयच्या कार्यक्रमाचे चंदाय चडोवन पुरस्कार घेतिल्ले चिन्न मामाक मुख्य अतिथी वेदव्यास माम स्टॅनली दट्टू फादर प्रताप नायक लुई बाब रॉनिक रास्ता सुनील मंतेरो आनी तुमकां सगळ्यांकी हृदयपूर्वक धन्यवाद आनी देवचांग करूं